दीस शुक्रार ऑक्टोबराची 10 तारीख 2025. पयलें वाचप जोएल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वोळ 13 तावन 15 आनी अध्याय 2 वोळ 1 तावन 2 पर्यंत. याजकांनो, गोणीय वस्त्र न्हेसोवन विलाप करा. वेदीच्या सेवकांनो, रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकांनो, येया आनी गोणीय वस्त्र न्हेसोवन रात सारा. कित्याक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यांत. उपास परगट करा. एकदा बाजीक जमत आपया. मालगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो! कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्व पदवेतरांतावन नाचोचो दीस कसो तो येता. सियोनान तुतरी वाजया. म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वाजया. देशांतलीं सगळीं निवास्यां कांपू. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळो कसो आनी अंधकाराचो दीस तो. उपासो आनी दाट काळोखाचो. पर्वतांचेर फांते विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्साचें सैन आदी केदींच आसलेलें ना. पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 9 2 तावन 3 6 आनी 16 8 तावन 9. श्लोक. सर्वेस्पर न्याय नितीन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सर्व तुजी विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उदेशी हांव संतोसतां, उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां, महोन्नत देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्याय नितीन संसाराचें पालन करतलो. राष्ट्रां धमकून खोट्यांक तूं नाश करताय. तांचे नांव सचरित्रांतलें आळवंक सोडताय. तांणींच खोंडलेल्या फोंडांत हेर जातींची राष्ट्रां पडल्यांत. आपणेंच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय सांपडल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर न्याय नितीन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर सदां काल राज करता. मनसुबेक म्हूण आपले नितियासण ताणें मांडलां. न्याय नितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासता फर्जांची तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्याय नितीन संवसाराचें पालन करतलो. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर जावन उंच उबारलेल्या यज्ञा सर्व मनशांक म्हजे थंय हांव ओडटलों. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वोळ 15 तावन 26 पर्यंत. जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतलो तेन्ना तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसारांच्या मुखी बेएल्झेबुलाच्या शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतावन एक खुणाकन दाखयजे म्हणाले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो, अंतर झुजान वांटे वांटे जाल्ले खंयचेय राज्य बिबाट जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाड जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षेचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार तांचें राज उरचें कशें. हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देंवसार धांवडयतां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडयतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडयतां जाल्यार दुबावाविणें देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचें सगळें आस्त वदीक भद्रतेन आसता. पूण ताचें की बळवंत
दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सरवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवची सर्व हातेरां तो वण व्हरतलो आनी मेळिल्ली लूट वांटे करतलो. पूण म्हजे सांगाताना तो म्हजो विरोधस्तुसे. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निजायकी शिमडायता. एक मनशाक लागलो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरून आयिल्ल्या म्हज्या घरास पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतस तें घर जाण आनी तळ दवरिल्लें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा चड नश्टे हेर 7 देंवसार हाडन ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयल्याचे पास्ट जाता. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमी एकच जेजू संगी आसा वा जेजू विरोध. थंयसर मदली वाट ना. आयचे सुवार्तेन जेजू सांगता कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधस्तुसे. जेजू संगी आसाचे तर आमी जेजू परी जियेचे. बऱ्या कामांनी आनी पेऱ्याचे सेवेंत आमचें जिवीत सारीचें. ह्या संवसारांत बरें केल्ल्याक बरेंच पाटी मेळटा म्हूण आमी चिंतूंक जायना. बरें करीत गेल्यार जेजूक देंवसाराचो मुखी बेलझेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता म्हणलो लोक थोडे फावटी आमकांय दुर्सता. तरी पूण हेरांचें बरेंपण आशेवचो आमचो मनोभाव केदींच बदलूंक नजो. हे दिशेन आमी वाटे फाटे जायनासता जेजू थंय एकवटान जियेवया.